हेलो गाईज, एज विज्युअल आयज आसा संडे आनी आमच्या खातीर फन डे बिकॉज आयज हॉलिडे टायम एंड आतां न्हू एक धडक जाली आनी तुमी म्हणटली हांव अशें जालां रेडी मिनींग जस्ट सिंपल घातलां तर हांव वयता फोंडे. हय, सो आयज आमी फायनली बिरयानी करता. एक्चुली न्हू फाल्यां करपाची आशिल्ली बट त्योच कित्याक फाल्यां करपाची आशिल्ली बिकॉज न्हू आयज हांवें चिकलें चिकन हाडटलें मॅरिनेट करतलें आनी फाल्यां करतली म्हणून. आनी बिरयानीक चिकन जें आसता पळय जितलो टायम मॅरिनेट करता तितलो टायम बरें तेन्नाच तें सॉफ्ट आनी ज्युसी जाता आनी वन डे दवरप म्हणल्यार सामकी बिरयानी सामकी सुपर्ब लागता. बट आमची मावशी फाल्यां येतली आनी ती चिकन बी खायना सो तें आनी नाका न्हू. सो नुस्तें करचेंच पडटलें. तेज्या खातीर आयज आमी बिरयानी करता, फाल्यां मागीर नुस्तें खावपाचें. सो तेज्या खातीर पयलू हांव आतां वयता फोंडा आनी ऑलरेडी 11 जाल्ली आसा. आमी अदूय वचना बिकॉज पावस येयलो मागीर आनी बाबू बी सगळीं मेळून खेळ्ळी आनी मागीर टायम जालो. सो आतां आमी वयता फोंडे. पळोवया कशें कितें तें तुमकां हांव दाखयता कितें कितें हांव विकतें सामान घेतलें तें आनी पागिरूय बी तुमकां दाखयतलें. आनी कांयच तयारी करूना, कांदो टमाट कांयच कापना. तरी मम्मीक हांव सांगतलें टायम मेळ्ळो जाल्यार कापून दवरी म्हणून. चलात तर आतां आमी डायरेक्ट या. मावशी आनी हांव वयता. ही मावशी हांगा सदां आसता ती आमगेर. आनी पयलीं म्हळ्यार चिकन हांवें सगळे मसाले ग्रॉसरी सामान न्हू जस्ट बिरयानीचें सामान हाडपाक वचपाक जाय. चलात तर तर आमी बाजारांत पावले आसा. आतां हांव डायरेक्ट भितरल्या बाजारांत वयता कित्याक म्हळ्यार सामानचें कोथमीर मागीर पुदिना बी आसा तो भितरूच मेळटलो. भितर वयता भितरल्या बाजारांत. अळसां बी बरी येयल्या आंबाडे. सो आयज सॅटर्डे सो सगळें कितें कितें येयलां. मिरपूय बी बरी आसा बट आमी तुळशी पयर हाल्ली तुमी पयली सो आनी ती घेवया. आमी ऑलरेडी आमगेर आसा. अशें कांय सामान अशें नाका, फक्त हेजेंच जाय. तें बरो आसा पुदिना. भितर घेवया नाल्यार सो पळय भितरलो बाजार हे आनी भितरल्या बाजार म्हणल्यार अशें वचप. सो हांगासरलें म्हाका कांयच नाका, हांव डायरेक्ट भितर वयता. थंय आशिल्ली कोथमीर बट मावशेक थंय भितर वचपाक जाय आशिल्लें. लसूण बी जाय. एक कोथमीर एक दी आनी एक पुदिना अर्दीच दी. कोथमीर घेतलें हांवें. अर्द किलो टमाट दे. अर्द किलो टमाट आनी लसूण कशी पाव किलो लसूण दे. म्हाका कळत ना टमाटां कशी घेवप ती. पिकी घेता बट मागीर रोखडी कुसता. हें बिरयानी यूज जाता सामकी पिकी आहा ती. किलो 60 बाय दुसरी का अर्द किलो पुरो अर्द किलो सांगला आसा हय टमाटां. लसूण घातली. बिरयानी मसाला घेता जो की हितूनच बिरयानी ह्या मसाल्यान चड बरी लागता.
कशी गेली ती पळयता आतां खंय तरी गेली. सो हांव इल्लोसो खडा मसालोय घेता. ह्या सगळो मसालो बिरयानीक लागता. तिकी बी घालूं ना. सो भितरल्या बाजाराचें सामान घेतलें. इतली गरमी जाली जाणा सामको घाम येयलो. आतां मुखाल्लें आनी कितें कितें आसा तें घेता. पावस येवचे पण बेगीन घरा गेली फायदो. सो चडशें सामान आसा तें घेतलें. फक्त चिकन तितलें घेवपाचें उरलां आनी मातशें मेडिकलान काम आशिल्लें तें घेतलें. आनी म्हाका इतकी गरमी जाली हांवें गाडी एक कडेन आनी हांव चलत भोंवता खंय हांगासर बागायदराच्या मुखार पावलां. आनी गाडी सामकी वयर आहा नुस्त्याचे मार्केटाचे वयर. सो आतां फास्ट फास्ट वयता आनी मागीर तुमकां मेळटा. तर गुड मॉर्निंग सगळ्यांक तुमकां. आयज आसा संडे. कालचो ब्लॉग हांगासर कंटिन्यू करता. काल मागीर अशें कांय शूट केलेंच ना. बिरयानी बी सगळें करून काडलें आनी मातशें कितें जालें आनी कांय शूट करुना. सो तो ब्लॉग चड व्हडलो ना. सो तेकाच कंटिन्यू संडे करता आनी हो ब्लॉग तुमकां मागीर मंडे पळोवपाक मेळटलो. सो आतां मातशें वत येयल्लें आसा. तुमी पळया भायर. आनी आंगण बी पावस ना न्हू. आयज पावस ना. सो बरें जालां सुकलां सगळें. ही झाडां बाबडी अशीं आसा अशा प्रकारे. आनी तें गुलाबाचें रोवना दिसता झाड. हें पळय तें गुलाबाचें तुमकां दाखोवनाशिल्लें न्हू. राव दाखयता व्हर. हें पळय तें गुलाबाचें झाड जो पयर हांवें गुलाब काडून आमी साई बाबा बोरये व्हेल्लो तो. आतां हें जावपाक जाय. हांगा एक आसा आनी थंय एक आशिल्लें तें मेलें दिसता कलम. आय थिंक सो. तें आशिल्लें एक फाटल्यान आमचो गुलाब आहा बट तो पिंक कलरान फुल्ला जाल्यार तुमकां दाखयतलें हांव व्हर. जो न्हिदला पिन शेकँड दीन तो. ताका शेकँड शिकोवना. न्हिदलें गोबू फेवरेट तो पिलो रे पिलो उठ 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 उठ. गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग गुड उठ आमचें. तर आमगे आतां जेवणा तयारी करता आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा. तर आमगेर आयज केल्लें जेवपाक चिकन. सो कालचें जें अर्दें उरलेलें चिकन तें आयज बी केल्लें आनी कांय ना. जस्ट चिकन आनी शीत तेंच. सो आतां आमी जेवन घेता. हॅलो गाईज गुड इवनिंग. तर न्हू आतां सांज जाल्ली आसा आनी आयज संडे म्हणटकीर कांयच करूना आमी. खंय वचना कांय ना अशींच रावली. शुटी चड कांय करूना. आनी आतां इवनिंग जाल्यार तें खंय तरी मातशें थंय गेला मिटिंगेक. आनी हांव खाता मँगो यम्मी ज्यूस करपाचें चिंतलेलें हांवें मागीर म्हणलें आसूं. बेजार येवपाक लागलो ज्यूस बी करपाक. सो डायरेक्ट मँगोच खावया म्हटलें. म्हजो ताळो कितें जाला. फाल्यां मंडे परत कामाक वचपाचें. 2 दीस रेस्ट आसलें पूण आमी खंयच वचपाक पावना. स्पेशली सॅटर्डे आनी संडे. काल तरी हांव तरी फोंडा बी भोंवन येयलें. यम्मी लागता. म्हाका कितें गोड खावपाचें मन येयलां जशें की केक ओ आयस्क्रीम. बेजार येता करपाक. पूण हांव शॉपार बी वचपाक बेजार येता. शॉपार म्हळ्यार आमकां फोंडाच वयचें पडटा न्हू. लागीं तशें कितें मेळना. सो हांव न्हिदलेलें आनी म्हाजी कंप्लीट न्हीद तशी जावना. तुमी पळोवपाक शकता दोळे पळय कशें दिसता मोठे हांव न्हिदतालें परत. चला आतां हांव मँगो खाता. सर्दी आतां इवनिंग जालें आसा आनी आमी कांयच करूना. जस्ट न्हिदत रावलीं आनी हांगासर बऱ्यो जुयो फुल्लेल्यो ते हांवें पयले त्यो म्हणल्यार तुमकां दाखोवया.
सदांच तुमी व्लॉगान आमच्या पळयतात आसतली ह्यो जुयो आनी फाटल्यान बी फुल्ल्या जुयोच म्हणटा न्हू हिंका. हय जुयो अशें जालां आनी आतां आय थिंक कितली तरी म्हाका दिसता जावनूच गेली ऑलरेडी. आनी आमचे वेदर हांगासर अशें आसा. फाटल्यानूय दाखयता तुमकां व्हरोन हांव कशें कितें जालें तें. आनी वेदर पळोवया चडशी सदां कामाचेर लेट पावता आनी फक्त शेनवार आयतार आसता की फाटल्यान फुडल्यान भोंवंक मेळटा. ह्यो पयर फाटीं तेन्ना तुमकां हांवें माड ह्यो दाखयलोच तेन्ना म्हणल्यार ते दीस न्हू ते आयतारा. तेका हें आमी कितें कितें घालता अशें ताडे कांद्याचे हें बी म्हणल्यार तें खत कशें कित्याक कसले जे किचनाचे वेस्ट आसता ते अशें झाडांक घातल्यार बरें अशीं झाडां वाडटा. सो तेजे खातीर आनी फाटल्यान पळयता हांव जायो बियो कितें जाल्या जाल्यार हे निवळ करपाक जाय. हे पळय ह्यो जायो पयर फुललेल्यो मम्मीन देवाक घातल्या जायांच्या झाडान. हें पळय हांव म्हणटालें पळय गुलाबाचें झाड म्हणून आसा पिंक कलर. हें पळय वाव कितलें बरें दिसता न्हू. आजून तो फुल्लो काय फुलोन गेलो म्हाका खबर ना बट तें बरें दिसता. रेड अशें दिसता न्ही पळोवपाक पूण तो पिंक आसा. आनी ही आमची तोरींग बेश्टें म्हणल्यार फाटल्यान पासय मारून येवया. निवळ करपाक जाय सगळें अशें हें आसा. पळय एक फुलोन हें जालो हय गेलो तो पाकळ्यो तेज्यो. आनी थंय ती कलमां तेन्ना दिल्ली पळय ती आमकां ती थंय रोयल्या. हांगा सगळें निवळ करपा जाय. मेस आहा मिनीक झुडप जालां. हे पळय पातोळीची पानां जी आमकां चवथीक यूज जातली पातोळी करपाक. आनी श्रावणान बी कितें कितें आसतना करतात न्हू बरो वास येता तेजो. इतलीच जाल्यार पळय न्हू आनी खूब जाताली आनी हळद बरी जाता तांकां. हांगासर पळय इतलीच आसा चड ना. आनी आबोलीचें झाड म्हाका एकली विचारताली पूण आबोली आतां फुलना न्ही पावसा दिसांनी खंय फुलता. हें पळय सगळें रान रान जालां निवळ करपाक जाय. आनी हांगा झाडार आसा सो हांव वयता फुडल्यान. आमी फ्रेश बी जाली देवाक दिवो बी लायली आनी आसा आमी. आयज संडे म्हणल्यार बेजार असो येयलो फक्त रेस्ट अशें चड केल्यार खंयच वचना न्हू भायर बी सरल्यार बरें दिसता. घराच्या घरान चड बेजार येता. आनी ही कसली वेल कसलें झाड पळय आं राव दाखयता एक मिनीट. ही कसली पानां ती म्हाका कळीत ना. वेल काय ती वेल कशी जातली. झाड तें कसलें तरी पळय वेगळेंच आहा. तोरगेचेर गेला आमची तोरींग हांगा एक आसा आनी फाटल्यान एक आसा. आनी ह्यो माडयो बी ह्यो तुमी पळयल्यात पळय थोड्योच आहा ती एकुलती माडयो बी आमच्यो चड ना. आमच्या हांगा कुळागरूय ना. माड जाल्यार पळोवपा मेळटले. हें पळय चलात तर आतां हांव भितर वयता मागीर मेळटा तुमकां आमी. हांवें ओदूळच म्हणलेलें की म्हाका हें जाय आशिल्लें की थंड कितें तरी आयस्क्रीम बी जाय आशिल्लें खावपा म्हणून आनी म्हाका मेळ्ळो. आमकां मेळ्ळें मिनी चोकोबार जे बारकेलेशें आसा तें आनी वडा बी आसा. सो वडा आनी चोकोबार एन्जॉय करता आमी आतां. बाय बाय. सो ही एका आमी खाता आनी आमचो व्लॉग आयचो हांगाच एंड करता. आतां आमी मेळुया आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान. टील देन टेक केअर बाय बाय सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग.